संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझी दैव बारून तुका हसून तुका वर्णून गायता वेका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सद्या काळाचो 17वो आयतार संभ्रमोंक आमी हांगासर जमो जाल्या. देवस्तुती आज देवान आमच्या जिवीत म्हणल्या शेतांत पूर्ण दवरलेली दिरवी सोदून काडूंक ती आमची कर्ण घेवंक आपोवणें दिता. त्या दिरव्यांतलें एक दिरवें जावन आसा इश्टगात. आज जागतीक इश्टगतेचो दीस, वर्ल्ड फ्रेंडशीप डे. जेजून म्हणा हांव तुमकां साकर म्हणना बगार इश्ट म्हणटा. आनी त्या इश्टगतेंत जेजून आमकां जिवंक आपयला. आज हो दीस आमी संभ्रमतना जेजूच्या इश्टगतेंत वाडोवंक जाय अशी कृपा मागया. सांगतच आमकां आमच्या संवसारी जिवितांत आदार, उत्तेजन, प्रोत्साह कशें दिवच्या ह्या आमच्या इश्टांचोय आमी उडास काडून तांचे पासून मागया. देवानी पेल्या विरोध आदारिल्लीं सर पदकां मोतीक हाडून ताचे खातीर बोगसाने मागया. आनी अशें नितळ काळजान आनी मनान जेजूक भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पदकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. होमजो अपराध, होमजो अपराध, होमजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही
तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसनार आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. जे कोणे हे मिसचें बलिदान भेटयलां तांची तेसवां तशेंच आमची जन एकल्याचीं तेसवां मोती काडून देवाक ती समर्पया. देवा तुजेर पातयेंतल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काळ बाळटेल्या देण्यांचेर दवरच्या सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. गिबेयोनान सर्वेस्पोर साल्मांक राती एका स्वप्नान दिश्टी पडलो. देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडिल्ले पोरजे मदें तुजो सेवाक आसा. ही पोरजां इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे पोरजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या वायटा मदलो फराक समजून घेवंक गरज आशिल्ली जानवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदे व्हडे पोरजेक चलोवन व्हरूंक कोण चकत. साल्मावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बगर न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जानवाय मागली. तितलेंच तुवें मागिल्लें देखून हांवें तुवें मागिल्लें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जानवायेन बरयल्लें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसुल्लो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या उपदेशांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपदेशांचो सर्वेस्परा हांव
कितलो मोग करता तुझी उतार पाळची म्हळ्यार म्हज्या दायजाचो वांटो असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा तुझ्या तोंडांत हांव नेतात ती नियमा म्हाका रुपयानी भांगारा प्रास चड मोलादी तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता पूण तुझ्या साकराक बासयलेल्या त्या परमाणे तुझ्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी कनवळायेन म्हाका वागय आनी म्हजो जिवांस्तोलो कित्याक तुझ्या धर्मशास्त्रान आसा म्हजी दादोसकाय तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता सांव पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्ग संसाराच्या दनिया कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोड ल्हानांक तुवें उगडलाय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसू मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं म्हणालो, सर्गींचे रास म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या एक दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार
बोरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बोदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गीचें राज एक जाळा बरी. तें दर्यान उडयतच सर्व जिन्सांची मासली तातूंत सापडटा. जाळ भरिल्ल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेतेले आनी कोट्यांक बोऱ्यां तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी. हें सगळें तुमकां समजलें मो विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणलो तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशयंत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक दनया बरी जो आपल्या भंडारांतलें नवें आनी पोरनें भायर हाडटा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें भोवमगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर सांगाता आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयचो वांजेल कोणें बरयल्ल्या वांजेलांतलो विंचलो? मातेवान. खंयचो अध्याय सांगेत गी? एक फातर उडय आपल्या. 10 तावन वयर 20 भितर. 13वो अध्याय. मातेवाचो 13वो अध्याय. आनी आदल्या आयताराय 13व्या वांजेला 13व्या अध्यायांतल्यानच वाचप आमी आयकल्लें. आनी हो मातेवाचो 13वो अध्याय वोपारींचो अध्याय म्हणटात. कोलो अध्याय? वोपारींचो अध्याय. कितें म्हळ्यार हांगा जेजू वोपारींनी सर्गीचें राज कितें म्हूण शिकयता. आदल्या आयतारा खंयची वोपार आयकल्ली? उडास आगे नाल्यो आनी गोवांच्यो कणशी वा बरें बी आनी वायट बी सांगाता वाडचें. ताच्या पयलींच्या आयतारा एका वोंपियाची वोपार. वोंपियाची वोपार कशें बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी कितलें फळ दिता, वाटेर पडलेलें बी कितलें फळ दिता, कांट्या जडकुटा मदें पडलेलें बी कितलें फळ दिता, ही वोपार. पण हे सगळ्यो वोपारी ह्या मातेवाच्या 13व्या अध्यायातावन विंचून काडलेले. आज ही वाचप त्याच अध्यायांतले त्या अध्यायाचो 11वो भाग. वळी 40 आनी 4 तावन 50 आनी 2 पर्यंत. आतां ह्या भागांत परत्यान जेजू सर्गींच्या राजा विशयी आमचे लागीं उलयलो. आनी आज आमी वाचल्ल्या त्या वाचपांत कितल्यो वोपारी आसल्यो? कितल्यो? 3 वोपारी आसल्यो. करेक्ट, 3 वोपारी आसल्यो. 11ची वोपार खंयची? 11ची वोपार लास्ट आयकल्ली. मासली आनी जाळ. जाळ मासली धरची जाळ. कशें तें उडयल्ल्या वेळार तातूंत बऱ्यो मासली मेळटात, कोयरी मेळटा, नाकारी मासली मेळटात,
बऱ्यो मासल्यो बाटयेन धरून मार्केटीक व्हेल्यार नाकारी मासली काडून उडयतात. त्या विशयींत आमी आज नियाळ करचे नाका. ताच्या पयलींच्यो 2 ओपारी आशिल्ल्यो, 2 ओपारी हांव वाचतां. ताचे उपरांत तुमी सांगूंक जाय म्हाका ह्या 2 ओपारींत आजचो तफावत कितें गे म्हूण. कळ्ळें गे? 2 ओपारी जेजून आज सांगलेल्यो आसात. सो ताचे मदलो तफावत कितें म्हणून तुमी सांगूंक जाय. हांव वाचतां पळया. सर्गीचें राज शेतान पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरें. खंय पूर्ण दवरल्या? शेतान पूर्ण दवरल्या दिरव्या बरें. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान लिपयता. उपरांत कितें करता तो? संतोशान वचून आपलें आस्त बोदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. क्लियर न्ही? आतां पळया दुसरी ओपार. सर्गीचें राज म्हळ्यार बोरीं मोतयां सोदून वेतेल्या एका सावकारा बरी. सावकार कितें करता? बोरीं मोतयां सोदून वेता. आतां कितें जाता? चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटच तो वेता आनी आपणाचें आस्त बोदीक सगळें विकून तें मोती मोलाक घेता. आतां हे 2 ओपारींनी आजचें डिफरन्स कितें, व्यत्यास कितें? कोण सांगता? ओके, पूण आनीक इल्लें स्पश्ट जबाब दिवचें जाल्यार पळया, हांव परत्यान सांगता पळया. शेतान पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा तो परत्यान लिपयता आनी उपरांत वचून घेता. पूण आनी एका ओपारीन सांगलां सर्गीचें राज बोरीं मोतयां सोदून वेतेल्या एका सावकार बरी. हातून आसा जाप. ना डिफरन्स सांगाचे म्हाका तुमी ह्या 2 ओपारी मदलो. ओके, व्हेरी गुड. आतां पळया पयलींच्या ओपारींत तो कांय काम करना. तो कांय काम करना. हांगा सांगलां की शेतान पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा तो परत्यान तें लिपयता. तो दिरवें मेळचे खातीर जोडचे खातीर कांय काम करना. आदल्या काळार कितें करताले? बँकान आतलीं दिरवीं पयशे मातयेन पूर्ण दवरतालीं, दिरवीं वा पयशे. सो ताका तो गाद्यान काम करतलो जावंक पुरो वा तो मेरेनल्यान सोलून वेतलो जावंक पुरो वो तो ताच्या वाटेर आसलो जावंक पुरो आनी कितें ताच्या पांयाक आदळटा वा कितें ताका जळकता तें कितें म्हूण वचून पळयतना दिरवें. ताणें त्या खातीर काम करूंक ना. ओपारीन तशें सांगूंक ना. पूण आनी एका ओपारीन सांगलां पळया. बोरीं मोतयां सोदून वेतेल्या एका सावकारा बरी. तो सोदता, ताका मोती जाय. कितले दीस सोदल्यात, कितले म्हयने सोदल्यात, खंय सकट ताणें सोदलां आमकां कळीत ना. आमकां कळीत आसतलें आमी आमची एक वस्तू सुकून गेल्ल्या वेळार सोदुल्ल्याचो अनुभव आमकां खंडीत आसतलो. त्या रितीन हो मनीस सोदते आसा आनी ताका आख्रेक मेळटा. पळय पयलींच्या ओपारींत ताणें सोदूंक ना, ताणें काम करूंक ना, ताणें कांय मोती जोडचे विशयेंत प्रयत्न केल्ले ना. पूण दुसऱ्या ओपारींत कितें म्हणा ताणें त्या खातीर काम केलां, गम पिळ्ळा, सोदलां. पूण दोनी ओपारी खंयचे विशयेन सांगल्यात? खंयच्या विशयान? सर्गींच्या राजा विशयेन. ओपार दोनी ओपारी सुरू जातात अशें. सर्गींचें राज म्हळ्यार डॅश डॅश डॅश. आतां सवाल हे, सर्गींचें राज आमकां देवान फुंक्याक दिवचें गे वा तें सर्गींचें राज हांवें काम करून जोडचें? काम करून जोडचें. पूण पयलींच्या ओपारीन जेजू म्हणालो तें बेश्टें मेळ्ळें ताका, त्या मनशाक. ताणें काम करूंक ना. दुसऱ्या ओपारीन म्हणटा ताका काम केल्ल्या शिवाय, सोदुल्ल्या शिवाय ताका मेळोंक ना.
आमी म्हणटा सर्गींचें देणें देवान आमकां फुंक्याक दिल्लें म्हणून. पूण हांगा जेजू दुसऱ्या ओपारीन म्हणटा ना तें सोदल्या शिवाय तुका मेळना म्हणून. कशें समजोवचें? भोव न्हू भयणीनो, जर जेजूक आमी हें सवाल विचारलें जाल्यार सर्गीचें राज तुवें आमकां दिवचें गी वा आमी तें काम करून जोडचें? जेजू म्हणटलो तें दोनी. तें दोनी. कशें दोनी? पळय मुखार भोव न्हू भयणीनो, ह्या पयलींच्या ओपारेंत सर्गीचें राज पूर्ण दवरल्या एक दिरवे बरें म्हळ्यार तें आसलें थंय. तशेंच देवान ताची कृपा ताची बेसांवां आमचें तें येदळूच घाल्यान, आमचें काळीज म्हणल्या त्या शेतांत येदळूच पूर्ण दवरल्यान. आनी तो कातोलिकांक, हिंदुवांक वा मुस्लिमांक वा ग्रेस्तांक वा दुबळ्याक, शिकिल्ल्याक, अशिकप्याक म्हणून कांयच तो भेद करिना. आज आतां भायर पळयल्यार सुर्याचीं किरणां बरीं आसात, काली बरें वत आसलें. पळय सूर्य कोणाकच अन्याय करिना वा भेद करिना. बऱ्यांचेरय ताची किरणां धाडटा, खोट्यांचेरय ताची किरणां धाडटा. पूण मोड आयलीं जाल्यार मात्र तीं किरणां आमकां मेळनात. तशेंच देवाची कृपाय तो हर एकल्यांचेर ताची कृपा वत्ता. म्हळ्यार आमच्या काळीज म्हणल्या शेतांत तो ताची दिरवीं पुंजावन दवरता व येदळूच ताणें थंयसर पुंजावन दवरलेलीं आसात. आनी केन्ना आमी देवाक सोदून वेता तेन्ना कितें जाता? ही दिरवीं आमकां सोदूंक वा ती जोडूंक सुलाभ जातात. आतां ही दिरवीं आमी जोडचें तें कितें करूंक जाय? ह्या दोनी ओपारींनी पयलीं आमी व्यत्यास करचें म्हण आमी समजलें. पूण आनी एक थंयसर दोनी ओपारींनी मेळचो एक समान अंश आसा. दोनी ओपारींनी आसचो एक अंश. कितें जालें? पयलींच्या ओपारीन पळया, ताणें काम करूंक ना पूण ताका दिरवें झळकलें. तो कितें करता? संतोशान वचून आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सो ताचें कितें आसलें तो वचून विकता. दुसऱ्या ओपारीन पळया, तो सोदून गेल्लो, ताणें काम केल्लें आनी तें मोती ताका मेळटच आपणाची आस्त बदीक सगळें विकून तो मोती मोलाक घेता. पळया दोनी ओपारींनी तो ताचें कितें आसलें विकता आनी तें मोलादीक दिरवें आपणाचें करून घेता. दिरवीं देवान आमकां दिल्लीं आसात. देवाची कृपा आमचे थंय सदांच आसा. पूण आमी कितें करूंक जाय? आमचें तें आसलें सगळें विकून ही बेसांवां आमची करून घेवंक जाय. आतां आमचें तें आसलें सगळें विकचें म्हळ्यार कितें? जें कितें देवाची कृपा आमचें तें येवंक अडखळ जाता, जें कितें हें दिरवीं खंयच्या वस्तून लिपोवन दवरल्यांत त्यो वस्तू आमी काडूंक आसा. आतां सुर्याच्या किरणा विशीं हांवें तुमकां उदाहरण दिलें. पूण मोड आयिल्ल्या वेळार कितें जाता? तीं सुर्याचीं किरणां आमकां येनात, धांपण घालता. तशींच मुखार भोव न्हू भयणीनो, आमचे तें देव न्हय आसल्यो संगती वा ही देवाची कृपा लिपोवन दवरच्यो हेर जायत्यो संगती आसात. आनी केन्ना आमी हें विकूंक तयार आसा तेन्ना तीं दिरवीं आमची जातात. कसलीं तीं मोडां, कसल्यो त्यो संगती आमी विकूंक जाय? जावं पुरो आमचो राग, आमचें हगें, आमचें जिद्द, आमचें नाबोगसाणें, फारीकपण घेवची तान, बेजबाबदारीपणाचें जिवीत, ह्यो सर संगती आमी विकल्या करीत आमकां तें मोलादीक दिरवें आमचें करून घेवंक जायना. त्या देखून मुखार भोव न्हू भयणीनो, सर्गीचें राज देवान आमकां दिवचें देणेंय वय, सांगताच तें आमी जोडून घेवचेंय वय. केन्ना आमी देव न्हय आसल्यो संगती आमच्या काळजांतावन काडून उडयता तेदूळ म्हणसर देवाक आमचें तें बरोवंक जायना. सिंपल. एक ग्लास, त्या ग्लासीन येदळूच उदक भरलां जाल्यार परत्यान उदक भरल्यार कितें जाता? तें भायर वमता. पूण ग्लास खाली आसा जाल्यार मात्र त्या ग्लासान उदक भरोवंक जाता. तशींच म्हज्या जिवितांत जर देव न्हय आसल्यो संगतीन हांव भरलां जाल्यार
मागीर थंय देवाक अवकाश ना. त्यो संगती हांवें काडून उडयल्ले शिवाय देव म्हजे थंय प्रवेश जावंक जायना. त्या देखून हांवें सोदून वचूंक जाय, हांवें काम करूंक जाय, हांवें विकूंक जाय. तर केदळा विकचें? फाल्यां गे, परवां गे, बरी रेतीर जाल्ले उपरांत गे, करेजमान गे, आदवेंतान गे, पट्टा वचून गे, थंय वचून गे, हांगा वचून गे. न्हय, आतांच पळया ह्या दोनी वेपारींनी तांणी कितें केलें? तक्षण वचून तांणी जें कितें आसलें तांचे लागीं विकलें आनी येवन मोलाक घेतलें. फाल्यां परवां म्हळ्यार तें व्हडली मायकाजर जाता. तें जायना. आतांच सर्गींचें दिरवें तितलें मोलादीक. खंय शॉपांत मॉलांत ऑफर आसा जाल्यार कितें करता आमी? तक्षण धांवता कित्याक? ऑफर वॅलीड फॉर सम टायम, मागीर ना. तशेंच मुखार भोवून न्ही भयणीनो, आत्मीक जिवितांत जर देव आमकां वर्तें देणें म्हूण आमी मानून घेता जाल्यार ताका तक्षण आमी आमचें कर्ण घेवंक प्रयत्न करूंक जाय. फाल्यां परवां म्हळ्यार फाल्यांचो दीस केदींच येना. पाऊल म्हणटा आतांची घडी पवित्र घडी. आतांची घडी पवित्र घडी. आयचो दीस पवित्र. त्या देखून आयच्या घडयेचो, आयच्या दिसाचो आमी फायदो उठोवंक जाय. आनी ह्या दिशेन मुगाळ भोवून निबडिनो आमकां सगळ्यांक जाणवाय गरजेची. हाच्या पयल्या वाचपांत सल्मोरायक देवान तुका कितें जाय म्हणून विचारल्या वेळार ताणें मागूंक ना म्हाका सैनीक दी, म्हाका रायफल्स दी, म्हाका आर्मी दी, म्हाका पयशे दी, म्हाका आस्तबुदीक दी, म्हजें राज्य आनीकय विस्तारोंक म्हाका बेसांव दी. ना, तो म्हणालो म्हाका जाणवाय दी. खंयची जाणवाय? पवित्रत्म्याचो उजवाडच जाणवाय. आमचें तें आसलें दिरवीं तीं पारखूंक आनी तीं आमची कर्ण घेवचें तें, आमचें तें कितें नाका जाल्लें आसा तें खंयचें म्हणून सोदून काडूंक आनी तें विकूंक आनी अशें सर्गींचें दिरवें पुंजावंक आमकां सगळ्यांक जाणवाय जाय. पवित्रत्म्याची सखत जाय, पवित्रत्म्याचो उजवाड जाय. तो उजवाड आज आमी मागया. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रिएक देवा थंय उक्त्यान पसारया. सत म्हणटा देवा, बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्रत्म्यावरून गर्भे संभवलो, अंकुरात मरितां जल्मलो, पोंच पिलातांनी कुसले, ताका कुसार चढलो, तो मेलो आनी ताणें केलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा तो परतून जिवंत जालो, सर्गार चढलो, सर्पदार बचावच्या बसला, थंय जिवनाची मुजबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक पयसवे भक्तांचो एककार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. भोवून न्ही भयणीनो, सर्गींचो बाप आमकां सर्वांक सर्गींचें राज लाभयता. त्या बापा लागीं आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या आमच्या पापा साहेबान, बिस्पांनी, याजकांनी आनी सर्व धर्मीक भाव भयणींनी मागण्या मरिफात तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांक जेजू म्हणल्या दिरव्याची खरी जणवाय दिवंक तांकां सक्तीवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रांच्या सर याजकी फुडाऱ्यांनी सेवाच्या मनोभावान वावून राष्ट्रांत नीत आनी शांती स्थापन करचे खातीर निरंतर वावुरच्याक तांचे तें बरें मौन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवतांक तुजो मोगासो सांगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी तशेंच भुरग्यांनी तांचे जिणेंत तुजी शिकोवणपाण खरें दिरवें आपणावन तुका साक्ष दिशें कर आनी तांच्या जिविताचो सारको बेस विजूंक काडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
परगांवांत वावुरतेल्या सोमेस सांद्यांक बरी भलायकी, मोतीक समाधान, वावरांत तृप्ती तशेंच कुटुंबादारांचो मोग आनी हुस्को लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी हर एकल्यान जेजून दिल्ल्यो वपारी समजून सर्गींच्या राजा विशीं समजुनी जोडूं आनी जेजूस सर्गींचें दिर्वे म्हूण वळखूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर मौन रावून आमच्या कसकी ते पासून आमी मागया. प्रत्येक जावन मणिपुरांत कोस्टूंच्या भावा भयणी पसोतू ऑगस्टच्या 1 तारखेतावन 6 तारखे म्हणसर पोर्चुगलाच्या लिस्बनांत सलच्या वर्ल्ड यूथ डे पसोतू. जागतीक इश्टगतीचो दीस आज संभ्रमत आसतना आमच्या इश्टां पसोतू. जे कोण आज जल्मदिवस आचरण करतात तांचे पसोतू. जे कोणी आमचे लागीं मागोंक विचारला तांच्या ते सो पसोत. बापा आमची मागणी स्विकार कर. आमकां सुमेस्तांक सर्गींचें राज फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या काळशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पातकिनी बागी. घे मागता तुझे लागीं पातकिनी बागी. उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें. भेटयता वास जीवन आमचें उंड्या बायना सवें. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या काळशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पातकिनी बागी. भोवन निबणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सरपुद्वेदार देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओंपतांव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवान दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या
फायद्याचो आसा तें सगळें तुवेंच रचलाय, वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायल्याय, पूण मनशाक तुज्या सारक्या रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवयेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वांकणू तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, करूच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवंतपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो त्याच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बळ आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन आंवकार मरयेच्या बागेवन जुजे तुज्या बागेवन दमदतांच्या आनी सर्व रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टेगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बदपाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले पद्य संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून ह्या जिवितांत दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून शिकयले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकंतली सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. कित्याक रसवकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती
ह्या शेळीच्या जीवनाक आपण लाभलेली सुभागी सुम्या तुमचे पितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Seung tuka Jesu suntusan jemल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ सेव तुझे कान तू आत्म्याचे पोषण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवान तुझे कासरा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कासरा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडारान दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ संसारान तू दिवो काळोखान सलोन आमकां वत तुज्या उजवाडान तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या ये वेगी ये तू आमच्या बिडारा दवर आमकां सदां तुज्या गोपाळ एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया निट्ट बसया पवित्र येवकरिस्तांत जेजू आमचे थंय आयला सर्गींचें राज देवाचीं बेसांवां आमचे थंय येदडूच ताणें ओंपलेलें आसा सलमावन जाणवाय मागली आज ती दिरवी आमचे कर्ण घेवचे थंय कसल्यो संगती हांवें विकूंक जाय जेजूचो आदार मागया जेजूचो उजवाड ह्या वेळार आमी मागया मात्र न्ही ती विकून ते सर्गींचे राज जेजूकूच
आमचे कर्ण घेवंक आदार मागया. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक उत्रवर्त्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सस्नाचें जिवीत आमकां मेळचें कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार हांगासर 5:30 वरार आराधन आसा. 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा. हर एका आयतारा सांजेर 7:30 वरार हांगासर पवित्र सभेचें मागणें आसा. किर्तनां, देवाचें उतराचो नियाळ आसा. केवळ अर्दे घंटेचे मागणे सक्रामेंताच्या बेसांवा सांगता आखेर जाता. तुमी ह्या मागण्यांत आमचे सांगता मेळचे म्हणून तुमकां आपोवणी दिता. ऑगस्टाच्या 1 तारखेतावन 6 तारखे म्हणसर पोर्चुगलाच्या लिस्बनांत वर्ल्ड यूथ डे चलता. सुमार 4 लाख युवा जाणां थंयसर जमतात. पापासाहेब थंयसर आसतलो. ह्या हप्त्यान प्रत्येक जावन ह्या संमेलनाच्या यशस्वे खातीर आमी मागचें. आज वर्ल्ड फ्रेंडशीप डे. तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. धन दिव्यांचेर केदींच पातये नासता. तुजे सोम्या आमी पातयेता. कस्त ग्लोनी कितेंच लेकी नासता. दैवीक उतर तुजे गाजयता. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव
आंकवार मरे आशीर्वाद देव आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.